नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हिडोनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर अशी गेस्ट आसात तांची वळख करून दिवपाची गरज ना, तरी आसतना थोडक्या भितर देशाचे आदले संरक्षण मंत्री, गोंयचे मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे पणजेचे उमेदवार मनोहर पर्रीकार. सर, वेलकम टू द शो. तुमकां प्रचार कसो चल्ला? कारण तुमी सामके कॉर्नर मिटींग घेतना दिसतात आनी कितलो करचो पडटा? एक गजाल हांव सांगूंक सोदतां की फाटले 4-5 इलेक्शनाक म्हाका पणजेन जाय तितलो टायम दिवपाक मेळूंक नासलो. ताज्या नंतर जवळ जवळ 28 म्हयने हांव दिल्ली उरलो. त्यामुळे हांवें एक तकलेन घेतलें की ह्या फावट जेन्ना प्रचार करतलो तेन्ना ल्हान ल्हान एरियांनी वचून थंय जे कितें प्रॉब्लेम आसा, कारण 28 मंथ्स इज अ क्वायट अ बीग पिरियड. प्लस ताजे पयले 2012च्या निवडणुकीक हांव जवळ जवळ पणजेन नाच, एकूच दीस फक्त प्रचार केल्लो. त्यामुळे एक थंयची समस्या कितें आसा ह्यो जर तूं म्हाका कळत, म्हजी मेमरी बरी, त्यामुळे म्हाका तकलेन उरता आनी मागीर तें सोल्युशन ऑटोमॅटीक म्हाका कोणें सांगची गरज पडना. बऱ्याचदा ऑटोमॅटीक सोल्युशन्स येवपाक लागता. म्हणजे हांव प्लॅनिंगूच त्या हिशोबान करता. आनी त्यामुळे ह्या फावट सगळ्या लोकांक मेळप ही संदी आसा. बाय इलेक्शन असल्यामुळे भायर वचपाची गरज ना. काल तरी वाळपय गेल्लो हांव, आयताराय वतलो, पण अदरवायज व्हडलो स्ट्रेस ना प्रचाराचो. त्यामुळे सगळ्या लोकांक मेळप, त्या निमतान लोकां कडेन कनेक्ट जाता आनी यू ऑल्सो गेट टू नो वॉट आर द लोकल. काँग्रेस म्हणटा की मुख्यमंत्री इतली बारीक बारीक कॉर्नर मिटींग घेता, हाजो अर्थ वी हॅव क्रिएटेड अ कॉन्टेस्ट फॉर हिम म्हणून. काँग्रेस कितें उलयतले हाजेर हांव कॉमेंट करिना, पण मुख्यमंत्री म्हणून जेन्ना हांगाच्यान निवडून येवपाची हावेस हांव बाळगता आनी म्हाका खात्री ह्या लोकांनी ऑलरेडी ठरयला, तेन्ना म्हाका ती विक्ट्री एक रिनावन्स्ड स्ट्रॉंग अशें मॅन्डेटान जाय. आनी त्यामुळे हांव लोकां कडेन वता, कारण ज्या मनशा फाटल्यान लोकांचो पाठिंबो आसता ही कॅन ऑलवेज डिलिवर बॅटर. यू गेट एन्थुजियाजम आउट ऑफ इट. त्यामुळे लोकां बरोबर वचप इज फॉर मी ऑलवेज. पयलीं सुद्दां हांवें डिफेन्स मिनिस्टर आसतना तुमकां सांगलां की गोईंग टू द पीपल इज माय चार्जींग ऑफ माय बॅटरी. जसो तुमी मोबायल डेली चार्ज करता तसो पॉलिटिशियनाकूय आपली बॅटरी चार्ज करपाची गरज पडटा. एनर्जी मेळटा ती लोकां कडच्यानूच मेळटा. इट इज अ यू गेट इन टू द मूड ऑफ वर्किंग मोर देन युअर नॉर्मल लायफ. कितली स्ट्रॉंग विक्ट्री जाय? हांव ट्राउन्सिंग जाली की जाली. फिगर हांव फिगर सांगतलो, पण म्हाका तुमी लिडाचेर उलयनात? हांव लिडाचेर उलयना, पण तुमचे कडेन उलयतना लोकांक फिगराची अपेक्षा आसता. ना. म्हाका एक गजाल लक्षान आयली की फिगर सांगपाक गेलो जाल्यार मिडिया मागीर तो फिगर घेवन बसता. ते आमचेर घालता तुमी आतां? ना, हांव त्यामुळे फिगर सांगपाचें बंद केलें ऑलरेडी. आय डोंट कोट फिगर्स. फिगर्स एसेंब्लीन सांगप फायनान्शियल पॅरामिटर्सचेर, परफॉर्मन्साचेर हो वेगळो विशय. पास्टाचेर फिगर, पॉलिटिकल फिगर्सान नाकात. पॉलिटिकल फिगर्स करतकच मागीर लोकांकूच लक्षान येवनी. एक गजाल आसा की ज्या तरेन सरकार घडलें ताका लागून विरोधी पक्षूय खूब टिका करता की यू वेंट अगेन्स्ट द मॅन्डेट आनी फॉर्म दीस व्हेरी अननॅचरल अलायन्स म्हणून. आनी आज जेन्ना तुमी इलेक्शनाक वतात तेन्ना फिल्डाचेर दॅट इज देयर मेजर प्रोपगेंडा इशू की दीस इज अ मॅन्डेट डिफायींग गव्हर्मेंट, सो दीस इज द टायम टू वोट विथ युअर कॉन्शियन्स. दॅट्स द स्लोगन दे हॅव क्रिएटेड. हाऊ डू यू लुक एट इट? पयलीं म्हणजे मॅन्डेट म्हणजे कितें? 2012 जें म्हाका मेळ्ळें तें मॅन्डेट, पूर्ण भोवमत. तुजी प्री इलेक्शन अलायन्स आसत कोणा बरोबर जाल्यार ताका घेवन जर पूर्ण भोवमत मेळ्ळें जाल्यार तें मॅन्डेट हा, कोलिशनाक. एखादो आंकडो 16-17 मेळप म्हणजे मॅन्डेट न्हय. यू हॅव फॉलन शॉर्ट ऑफ मॅन्डेट. आनी मॅन्डेटाचोच विचार केलो जाल्यार BJPक 35% वोट मेळ्ळे, काँग्रेसीक 28% मेळ्ळे. सो इफ यू सीक मोर पीपल हॅव वोटेड फॉर BJP. त्यामुळे मॅन्डेट ह्या शब्दाक अर्थूच ना इन द सिनारिओ. इट वॉज अ फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट. नो वन वॉज गिवन मेजॉरिटी. म्हजे कडेन काही लायक मायंडेड आनी काही नॉट सो लायक मायंडेड, बट बिकॉज ऑफ माय एडमिनिस्ट्रेटीव एबिलिटी came together and they said that if you are a chief minister, they demanded with BJP, Gadkari who was appointed for that purpose, that if he is a chief minister, we are supporting the BJP government. एक गजाल म्हणटात की तुमकांय गोंयाक परत येवपाक जाय आशिल्लें आनी एक योग जुळून आयलो. इज इट अ फॅक्ट? यू वॉन्टेड टू कम बॅक टू गोवा? नाही, दिल्ली वॉज नॉट माय टर्फ. हांव 59 वर्सां पर्यंत गोंयानूच आशिल्लो. पण प्रायम मिनिस्टरान रिक्वेस्ट करतकूच आनी एक देशाची गरज म्हणून हांव डेफिनेटली गेलो. 28 म्हयन्यान हांवें सगळ्यो बऱ्योचश्यो गजाली जाग्यार घाल्यो.
लायन ऑफ डायरेक्शन दिलें येदी व्हडली मिनिस्ट्री ती प्रचंड मिनिस्ट्री आहा म्हणजे जमीन डिफेन्सा कडेन आहा ती गोंयच्या 50 पटीन मोठी आहा संख्या हँडल करता ती 7-8 पटीन मोठी आहा बजेट 25 पटीन मोठी आहा सो इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स मिनिस्ट्री आय एम सॅटिस्फायड दॅट इन 28 मंथ्स आय डीड लॉट ताज्या नंतर म्हजें नॅचरल लव गोंयाकूच आशिल्लें हेजें हांवें केन्ना लिपोवनूय दवरूंक ना इनफॅक्ट दॅट वॉज समटायम अ पॉयंट ऑफ क्रिटिसिजम पण हांव वता आसतना तसो रिलक्टंट आशिल्लो पण गरज म्हणून गेलो काम जातकच परत गोंयांत येवपाक म्हाका आनंद आशिल्लो पण जेन्ना फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट जाल्लें त्या वेळार अंटील दीस डिमांड केम फॉरवर्ड देर वॉज नो पॉयंट इन थिंकींग अबावट इट पण डिमांड येतकच आनी जेन्ना प्रायम मिनिस्टर प्रेजिडेंट पार्टीचो ताणें सांगलें की तूं वच म्हणून गोंयांत तेन्ना आय डिसायडेड आय कम बॅक टू गोवा इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ थिंग यू वॉन्टेड एक गजाल आसा की विजय सरदेसाय जावं किंवा रोहन खंवटे आसूं आनी इवन फाटलो जर कॅम्पेन धरलें जाल्यार सुदीन ढवळीकर एक बिटर कॅम्पेन ह्या सगळ्यांनी तुमच्या आनी तुमच्या पक्षाच्या विरुद्ध रन केल्लें आनी आज तेच तुमच्या सरकारा भितर आसात दीस इज व्हेरी अननॅचरल कायंड ऑफ एन अलायन्स कशें करून मॅनेज करतात कारण तांची इंडिविज्युअल टेंडन्सीचे मागीर येवया बट एज अ ग्रूप इटसेल्फ इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर पहिली म्हणजे सुदीन ढवळीकर हॅज ऑलवेज मेड इट क्लियर दॅट ही डजंट हॅव एनीथींग विथ पर्रीकार त्यामुळे जरी त्या वेळार तो एलाय तुटली तरी सुद्धा ही दॅट टायम ऑल्सो ही इंडिकेटेड व्हेरी क्लियरली दॅट इफ पर्रीकार वॉज द लिडर दीस वूड नेवर हॅव हॅपन्ड ऑर दीस नीड नॉट हॅव हॅपन्ड त्यामुळे सुदीन ढवळीकर हो तसो नॅचरल एलाय आशिल्लो आमचो ही वॉज हॅपी वीथ एज फार एज my performance and my dealing with him was concerned. Vijay Sardesayan definitely independently election लढिल्ले but it was not necessarily bitter against BJP, it was equally bitter against Congress because Congress probably ditched him and he knows Congress very well. त्यामुळे तो एक इंडिपेंडंट ग्रूप आशिल्लो जाका अशें दिसलें आनी हें ताणें इलेक्शन जातकूच ठरोवन ना इफ यू रिमेंबर तुजेच कडेन हेड ऑनान म्हाका दिसता 4 दीस पयलीं रिजल्ट जावचे 4 दीस पयलीं ताणें व्हेरी क्लियर इंडिकेशन दिल्लें की पर्रीकार जर तूं चीफ मिनिस्टर आसत जाल्यार आपूण BJPक सपोर्ट करपाक तयार आसा सो बेजिकली द कॉन्ट्रडिक्शन डजंट एक्झिस्ट बिकॉज दीस गव्हर्मेंट इज हेडेड बाय मी दॅट इज अ पॉयंट ऑफ जॉयनिंग अँड नॉट एनी अदर BJP लिडर सो तांच्या दृश्टीन जर पर्रीकार आसा जाल्यार देर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन मायनस हिम दे मे सी कॉन्ट्रडिक्शन इन हिंडसायड तुम्ही म्हळें की तुमी जर आशिल्ले जाल्यार मोगो बरोबरची युती घडये तुटनाशिल्ली शक्यता आशिल्ली सिच्युएशन येवचें नासलें आज अशें दिसता यू शूड हॅव इंटरविन्ड मोर अँड एन्श्युअर्ड दॅट द अलायन्स रिमेन्स हांव तातूंत आतां जालें कितें तातूंत वचचो ना पण म्हजे कडच्यान जे प्रयत्न करूंक जाय ते हांवें केले पण थिंग्स म्हणजे समटायम टायम ऑल्सो रिजल्ट्स इन मेनी थिंग्स तसो त्या वेळार काही गोष्टी घडत गेल्यो जातूंतल्यान म्हाका दिसता ते इव्हेंट घडलो तातूंत कोणाक दोश दिवपाची म्हजी तयारी ना पण इव्हेंट्स घडले एक आरोप जाता की तुमकां जर इक्वेशनांतल्यान काडलें जाल्यार BJP डज नॉट हॅव एनी अदर एबल एडमिनिस्ट्रेटर आनी हो सदांच तुमचे आरोप जातालो तुमी दिल्ली गेले तेन्ना म्हाका दिसता ही गजाल बरेच प्रकर्शान सिद्ध जाली आज तुमी अशी परिस्थिती परत जावची न्ही बिकॉज आनी पॉलिटिक्सूय खूब उरलां आनी आयुश्यय खूब उरलां ही परिस्थिती जावची न्ही म्हूण तुमी कितें करतात कारण रायट नाव यू आर जस्ट आफ्टर स्टेबिलायझींग द सिच्युएशन नाही सिच्युएशन स्टेबल जालें सिच्युएशनाचो केन्ना प्रॉब्लेम नाशिल्लो म्हाका दिसता कोण एकूच मनीस सगळ्यो गजाली करूंक शकता किंवा एकूच मनीस हो लिडर आसूंक शकता अशें ना पण जेन्ना एखाद्या पॉलिटिकल सेटअपान तो सेट सारको चलूंक जाय जाल्यार अल्टिमेट लिडर एक आसचो पडटा खंय आसूं तो काँग्रेसीनूय तुमी पळयशात तर तूं दॅर इज फायनली अ लिडर एट एवरी पॉयंट हांची जी गोंयान प्रॉब्लेम आसा तो देर आर मोर दॅन वन लिडर देर आर 5-6 लिडर्स दॅट इज वाय दॅट प्रॉब्लेम कम्स टू दॅम पण ह्या 5 वर्सान एडमिनिस्ट्रेशन बरें करता आसतना ही लिडरशीप गोंयान तयार जावची आनी नॉट ओन्ली BJP बट अदर सुद्दां लिडर तयार जावचे हाजेरूय एक म्हजो हें आसा भर आहा यंग कॅबिनेट आसा आय थिंक तुमी 3री फावट जरी मुख्यमंत्री जाले
तरी अशी कॅबिनेट तुमकां हाजे पयलीं मेळनाशिल्लें. दीस इज अ व्हेरी यंग टीम, डायनेमीक टीम, irrespective of the parties. They talk about reforms, they talk about administrative reforms, they talk about technology, they talk about less bureaucracy, more human interface as far as the politician is concerned, but less human interface as far as the bureaucracy is concerned. You also come from a IIT background. How does it feel? आता तातूंतले खुबशे जाण BJP चे मंत्री न्ही, but they are now your team. How does it feel working with them? No, I'm quite happy because the team which I have got today, first of all, तांकां enthusiasm बरो आहा. बऱ्याचदा हांव पळयता पॉलिटिक्सान तुका एक पॅशन आसचें पडटा. म्हाका पॉलिटिक्स जरी म्हजो प्रोफेशन नासलो तरी म्हाका एडमिनिस्ट्रेशन करपाक पॅशन आहा. आनी एडमिनिस्ट्रेशन करता आसतना फास्टर कश्यो गजाली करप हें म्हाका म्हजी स्पेशलिटी. The new team demands faster and I am trying to guide them to ensure that whatever their good things they are doing is delivered faster. हो जो enthusiasm जर पळयलो, फॉर एक्झाम्पल विजयाचो, नाव लेट अस टॉक पर्सन्स, बिकॉज पर्सन्स अल्टिमेटली गोंया भितर पर्सनॅलिटीज खूब इम्पॉर्टंट असतात. विजयाचो हो जर एन्थुजियाजम पळयलो, द वे ही रिएक्ट्स टू अ सिच्युएशन, द इन्स्टिंक्टिवनेस विथ वीच ही रिएक्ट्स, तुमकां 1999 किंवा 2000 मनोहर पर्रीकार बी याद जाता? म्हाका जाता म्हणून विचारता. ना, तुमी मातशी काळा प्रमाणे आनी अनुभवा प्रमाणे मातशी फायन ट्युनिंग आनी एक स्क्रू मातशें हें केला. हय, तें जातलेंच. तुका अनुभव जसो बट मेळटा. विजयाक पळयतकीर तो मनोहर पर्रीकार याद जाता? नाही, बेसिकली मनोहर पर्रीकार म्हणजे कितें, म्हजेच गूण न्हय ते. एनी गूड लिडर नीड्स टू इम्बायब दोज क्वॉलिटीज इन हिमसेल्फ. ही शूड टेक एक्शन. आता म्हजी अजुनूय संवय. आतां हांव पयलीं 1999 एखादें आय यूज टू स्पीक आउट. टुडे आय डोंट स्पीक आउट, बट माय एक्शन इज सेम. म्हणजे देर आर क्विक रिएक्शन. फॉर एक्झाम्पल सादें नार्कोटिक्सचें घे. हांवें पुलिसीक 3-4दां पयलीं इन्स्ट्रक्शन व्हेरी क्लियर दिल्ली. नार्को ड्रग ट्रेड आनी महिलांचेर अत्याचार, भुरग्यांचेर अत्याचार, ह्यो गजाली हांव देर इज नो टॉलरन्स फॉर मी एंड आय डोंट want any political influence or interference in these matters. कसोच हांव हें करूं नाका. तुमकां जर कोण प्रेशरायज बी करता पॉलिटिशियन खंयचोय, जाल्यार तुमी म्हाका सांगा. आय वील बेर द प्रेशर, बट आय वील नॉट परमीट एनी मॅन्युप्युलेशन इन दीस मॅटर्स. हें सांगतकूच सुद्दां पुलिसीन थोडेशें टायटन केल्लें, बट वॉज नॉट एडेक्वेट. दॅट इन्सिडंट ऑफ 2 deaths, that was a trigger. Sometimes you require a trigger. I am not saying that is a good incident. It is a bad incident. It reflected bad on Goa also. But some trigger, I showed them that because of your negligence and because of your improper, inadequate action, this has happened. So now I want results. म्हाका फाल्यांच्यान डेली रिपोर्ट दिया कितें एक्शन घेतलें तें. एंड थोडे जाण म्हणटा तुमी बारीक स्मॉल शार्का फाटल्यान वतात. Big sharks don't come into the net immediately. For that you require a powerful net, better engine. LED फिशिंग, बुल फिश. नाही म्हणजे पावर सगळ्यो गजाली चड हे लागता तुका. म्हणजे यू हॅव टू एन्श्युअर दॅट यू ट्रॅक दॅम डावन प्रॉपरली. ऑल दोज आस्पेक्ट्स आर बींग टेकन केअर. आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की नार्को ट्रेड गोंयच्या हाजे वयल्यान कसोय करून एका रिजनेबल पिरियडान म्हणजे वील बिकम अ इश्यू ऑफ पास्ट. इतलें हांव स्वता मॉनिटर करतां. दॅट विल बी द प्रोबेबली म्हजो स्वभाव क्विक रिएक्ट जावपाचो वचना. इफ यू कॅन डू दॅट, दॅट वूड बी युअर फायनेस्ट पण हांव लेगसी. तुमचे कडेन उलोवं ना ताजेर, प्रेसा कडेन उलोवं ना. म्हणून तुका दिसता की हांव डोंट रिएक्ट. आय रिएक्टेड इमिजिएटली. A meeting was immediately called. After that, DGP has held a meeting. After that, some 8 or 9 cases have been booked. Some 14-15 people have been put up. And this will continue till a substantial number is taken care. And retailing सुद्धा नष्ट करपाची गरज आसता. Retailing chain is actually what gets the drug to the कायद्याचो consumer. भंय आसपाक जाय. Absolutely, I believe in this. खूब फावटी विजय उलयतना म्हणटा की पर्रीकार बाब आतां बदलला. कसली बदल हे? हेच उलोवप कमी काम करप, कसली बदल हे? नाही, ताका कितें बदल जालो तो हांव नखो. म्हाका दिल्ली वचून एक्सपिरियन्स हॉरायझन म्हजें खूब वाडलें. ताजो म्हाका फायदो मेळटा. मोदी म्हऱ्यान म्हाका पळोवपाक मेळ्ळो ताका डायरेक्ट.
ताजें विजन पळयलें आनी म्हाका लक्षांत आयलें की म्हजी विजनां अशाच प्रकारची आहा. त्यामुळे वाय नॉट डू दोज विजन्स. वायडर स्पेक्ट्रम रिजल्ट्स इन टू अ चेंज इन पर्सन इन दॅट आस्पेक्ट. ताका तें जाणवलं आसतलें. पणजेचेर आतां सद्या कॅम्पेन चलतना काँग्रेसीचो सामको एक हें आहा की 23 वर्सां जालीं तुमी आमदार आसात, पण पणजेचे प्रश्न तेच आसात. पणजे अजुनूय बुडटा, अजून पार्किंगाचो प्रॉब्लेम आसा, अजून गार्बेजीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. यू आर इदर चीफ मिनिस्टर ऑर लिडर ऑफ ऑपोजिशन. अशी परिस्थिती भितर हे प्रश्न प्रलंबीत कित्याक उरचे? पहिली गजाल सांगता की काही माहिती तांची चुकीची आहा. तांकां 23 वर्सां पयलीं पणजे कशी आशिल्ली ती तांकां खबर ना. इनफॅक्ट आय वील एड वन लायन दॅट पणजे आयजूय कशी आहा ही तांकां खबर ना. 23 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव आमदार जालो त्याच वर्साच्या म्हणजे उबो रावच्या पयलीं मे म्हयन्यान तुका याद आसतली काय म्हाका आतां खबर ना, कारण तूं तेन्ना भुरगो आसतलो, पण कार्ड आनी पेपर पळय, कमीत कमी 2 मोर्चे कमरेक टॉवेल लावन पणजेकारांनी हातान बालद्यो घेवन PWDचे काडलेले. उदक ना म्हणून पिवपाक. आनी बरोबर आसा, पणजे तिसवाडी आनी फोंड्याक ज्या जाग्यावयल्यान उदक येता पळय ते ओपा रिजर्वायर थंय नदीचे फ्लो एप्रील मे म्हयन्यान 30 MLDचे ड्रॉप जाता. त्यामुळे रॉ वॉटरूच ना जाल्यार बायल ना जाल्यार बालदेन कशें येतलें. त्यामुळे पणजेक उदक मेळना आसलें. टुडे थोडे थोडे पॉकेट्सान उदक मेळना, पण पणजे शहर म्हणून उदक बरें मेळटा. ताजें कारण, आनी हें पणजे शहर न्हय, तिसवाडी शहर, तिसवाडी तालुको आनी फोंडा तालुका म्हणून उदक बरें मेळटा. हाजे कारण आय टूक केअर ऑफ द रॉ वॉटर रिक्वायरमेंट, पंपींग, सगळ्यो गोश्टी केल्यो. त्यामुळे बऱ्यापैकी उदक येवंक लागलें. हाज्या पेक्षा बरें जावंक जाय. म्हजें मत जाल्यार 24/7 कित्याक जायना, 24 वरां उदक कित्याक जायना, हाजी काही कारणां आसा. पायपां जुनी जाल्या. आयज उदक जर तूं सोडलें, हाडलें उदक आनी सोडलें, लीक जातलें जमनीर. त्यामुळे ती पायपां बदलप, बारीक पायपां बदलप, मोठी पायपां बदलल्या, हें सगळें चालू आसतलें. म्हणजे प्रश्न 23 वर्सां पयलीं कितें आशिल्ले आनी आयज प्रश्न कितें जाला जाल्यार तो एक 4-5 पॉकेटां म्हाका सांपडली की ज्या जाग्यार थोडेशे उदकाचे प्रॉब्लेम, दे आर मेनली बिकॉज ऑफ लोकल प्रॉब्लेम. दुसरी गोश्ट अशी आहा, गार्बेजचो प्रश्न हांव जेन्ना आमदार जालो तेन्ना आशिल्लो खंय? प्लास्टीक वॉज हार्डली इन यूज. त्यामुळे गार्बेजीचो प्रश्न गेल्या 10 वर्सांचो. आनी 10 वर्सांचो प्रश्न सोडोवपाक हांवें 2 म्हणजे पणजेच्या बाबतींत पावल मारलेलें आनी एक कळंगूटच्या बाबतींत मारलें. इट इज ओन्ली आफ्टर आय बिकेम चीफ मिनिस्टर आय टूक इट सिरियसली एंड गॉट दॅट प्लांट. आयज सगळे कौतूक करता प्लांटाचें, सगळे जाण ताचें क्रेडीट घेवपाक फुडें सरता. हरकत ना म्हाका. अनेक लोकांनी, पर्टिक्युलरली मायकल काब्राल हांच्यांनी भरपूर सपोर्ट केलो ह्या विशयान आनी तांच्यामुळे तें करणें म्हाका सोंपें गेलें. पण टॅक्नॉलॉजी थिंक करपाची आनी टॅक्नॉलॉजीचेर इवॅल्युएशन करपाची बुद्धी म्हजी. मे बी बिकॉज आय गॉट अ टॅक्नॉलॉजिकल बॅकग्रावंड, म्हाका तें इजी जालें. आनी ती म्हणजे हांवें म्हाका याद जाता एसेंब्लीनी सांगलेलें की आय एम रेडी टू बॅट माय कॅरियर ऑन दीस प्लांट. तुका याद जाल्यार हांव नको. हांव तशें नॉर्मली सांगिना. तें सांगलें हाजो अर्थ म्हाका तें पूर्ण खबर आशिल्लें तें जातलें म्हणून. पण चिंतातूर जंतू खूब आसता न्हय. खूब जाण आपले वेगवेगळे क्वेश्चन मार्क काडीत आसता. प्लान सक्सेसफूल जातकच सगळे जाण हय म्हणटात. म्हणजे पणजेक बायगिणी जागो घेतलो तोय येन्ना जातलो आसलो. हांव गेल्या 2.5 वर्सान तर डिफेन्सान वचून ना जाल्यार बाय नाव इट वूड हॅव बीन रेडी. नाव इट इज अंडर प्रोसेस. इन 2 years दॅट वील बी ऑल्सो रेडी. सो गार्बेजीचो येणारो प्रॉब्लेम हांवें तसो 7-8 वर्सां पयलींच रेकॉग्नायज करून ताका सोल्युशन काडपाचे मार्ग घेतले हांवें. तो थंय घालतलो जर तूं प्लांट जाल्यार म्हाका दिसता हांवेनूच चीफ मिनिस्टर आसल्यारूच प्लांट जातलो. आय डोंट थिंक एनीवन हॅज दॅट विगर एंड पॅशन, डिटर्मिनेशन, विगर एंड पॅशन तिनूय जाय टू गेट गोवा गार्बेज फ्री बाय 2020. पार्किंग आनी पणजे बुडटा ताजें कितें? 94 कितल्यो गाडयो आशिल्ल्यो रे? टोटल स्कुटर आनी कार्स मेळून 1 लाखूय नाशिल्ल्यो, 83,000 काय कितें आशिल्ल्यो. ताजे नंतर 5 वर्सां पयलीं ह्यो गाडयो 7,90,000 आशिल्ल्यो. आयज ह्यो गाडयो 13 लाखांनी कितें तरी जाल्या. सो गाडयांची संख्या प्रचंड वाडली. बिल्डींग तशीच आहा. पार्किंग करपाक बिल्डिंगेन येना. आतां हांवें ताका सोल्युशन काडलें. भायलो रस्तो केलो आमचो मिरामार NIO सर्कल टू मेडिकल कॉलेज. मिरामार तो कॉन्क्रिटायज केलो रस्तो. मागीर 18 जून आमचो DB बांदोडकार रोड 4 लेन केलो. त्या वेळार म्हजें क्रिटिसिजम येतालो हांव तो दुसरो पूल बांदता म्हणून. पण पाटो पूल आयज नाशिल्लो तूं दुसरो जाल्यार पणजेन तुका भितर सरपाक येवचें नासलें. सो आय गॉट दॅट डन. पार्किंग EDC कॉम्प्लेक्साचेर केलें.
थंय पोन्नो तो आयस प्लांट आशिल्लो सगळें तें घाण आशिल्ली ती काडून थंय आतां मल्टी स्टोरी पार्किंग जालां. देर इज अ पार्किंग अवेलेबिलिटी अंडर द मार्केट आनी अनेक गजाली फुडें जावपाच्यो आसा. 6 स्कुलां हालयलीं. सकाळीं उठून 7,000 भुरगे येताले आनी तांच्या बरोबर तांचे कमीत कमी 4 ते 5,000 पालक येताले गाडयो घेवन स्कुटरी घेवन. त्यो आयज पणजेन ना. डिकन्जेशन जालें. नेवगी नगर पूल कंप्लीट जायत आयला. एनी मोमेंट इट वील बी थ्रोन ओपन टू पब्लीक यूज. म्हणजे पळोवपाक गेलो जाल्यार अनेक सोल्युशनां काडलीं पण सोल्युशन्स अजुनूय जाय तितली फुली इफेक्टीव जावना ना कारण संख्या 10 पटीन वाडली. सोल्युशन मायट हॅव गिवन रिलीफ बाय 5 times बट द प्रॉब्लेम ग्रीव अप बाय 10 times. नाव वी आर शिफ्टिंग गव्हर्मेंट ऑफिसीस ऑल्सो आउट. तें जालें की ना म्हाका दिसता पणजेक बऱ्यापैकी सोल्युशन मेळटलें. तुम्ही मुद्दो केलो की मिरामार दोनापावल रोडाचो काँग्रेसीन आपले मॅनिफेस्टो भितर घाला ताका ते दोन विजिलन्सा मरे वतले आमी इन्व्हेस्टिगेट करतले. तो हायकोर्टानूय गेले आनी लोकायुक्ता कडेन गेले. दोनूय कडेन केसी भायर मारल्या. सो देर नो ताज्यामुळे मातसो तो डिले जालो. Are you happy with that road? There is- There might be there are your some intention problems. might be good, No, 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 but are no. you happy with the Right. execution? एक्झिक्युशन ताजें सगळें बरें जालां एक्सेप्ट सिमेंट कॉन्क्रीट रोड हो गोंयचो पयलो अनुभव. त्यामुळे सिमेंट कॉन्क्रीट रोडाक मातशेंशें अंडुलेशन आहा. अजून तो पूर्ण जावना. डिसेंबर भितर पूर्ण जातकच मागीर म्हाका सांग. तें अंडुलेशन जें आसा पळय तें काडपाक लायलां हांवें हें करून स्क्रॅप करून. तें काडलें की तो रस्तो वील बी वन ऑफ द बेस्ट रोड. इतली हांव गॅरंटी दिता. हांव मदीं 2.5 वर्सां नासल्यामुळे त्या रस्त्या कडेन जाय तितलें लक्ष गेलें ना. अदरवायज दॅट रोड एक्सेप्ट दॅट स्लायटली वेवरी हें जें मातशें तासून काडूंक जाय जें आमी आतां पावस सोंपलो की तें करपाचें आमी सांगलेलें आसा कॉन्ट्रॅक्टराक. वील गेट इट डन. दुसरो मुद्दो आसता बाबूश मोन्सेराताचो. तुम्ही अशें बाबुशाक कितें सांगलें की तो गोवा फॉरवर्डाक गेलो? हांवें कांय सांगूं ना. ताणें ताजो निर्णय. ताणें सगळें बेश्टो घेतलो? नाही. बेजिकली पॉसिबली ही मस्ट हॅव रियलायज दॅट काँग्रेस इज ट्रायंग टू यूज हिम एज अ पॉन अगेन्स्ट मी. सो तो गोवा फॉरवर्डा बरोबर ताजे पयलीं पासून तांचे बरोबर बरें रिलेशन आहा. त्यामुळे ही डिसायडेड टू जॉयन गोवा फॉरवर्ड. आय वॉज इंटिमेटेड अबाउट 4-5 hours earlier. I said I have no objection. What do you consider him? Your ally or ally of your ally? He is ally. तो गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जालो डेफिनेटली. म्हणजे आमच्या पार्टनर कॉयलिशन पार्टनराचो भाग जालो तो. देर इज नो डावट अबाउट इट. एक सदांच म्हणटाले की तुमची दोगी जाणांची कितें तरी सेटिंग आसता म्हणून आणि केन्नाच आणि नाशिल्लें. बाबूश मोन्सेरात वूड नेवर कॉन्टेस्ट अगेन्स्ट मनोहर पर्रीकर. इफ पुश कम्स टू शो ही वील बॅक आउट. आणि आज तशेंच जालें. सो तुमकां दिसना तें सेटिंग आसा म्हणटाले ताका इल्ली बळकटी आयली अशी? पहिली गजाल बाबूश म्हणजे हांव बाबूशाचेर जर हें करना ताजें डिसिजन तो घेतलो. पण बाबूश हो पणजेचो न्हय तो ताळगांवचो. त्यामुळे आमच्या दोगांचो क्लॅश जावपाचो एज अ कॉन्टेस्टंट केन्ना येवच ना. एक्झिस्टिंगूच येनासलें. तूं जें पळय सेटींग म्हणटा तें काही जाण तांचो तो आवडटो धंदो आशिल्लो की हें करपाचें की पणजेक तूं जीक आपूण ताळगांव जिखता अशें टायपचें सेटींग. आय डोंट थिंक दॅट इज ट्रू बिकॉज वी हॅव फॉट ताळगांव इलेक्शन बिटरली. यू हॅव नोन अबाउट इट. वी फॉट सांताक्रूज इलेक्शन बिटरली. देर इज नो हें. आनी ताणें शेवटी तो पणजेन उबोय रावलो आनी वी फॉट दॅट इलेक्शन ऑल्सो बिटरली. ही ऑल्सो ट्रायड इज बेस्ट. सो देर इज एवरी टायम क्लॅश जावपाची विशयच येना जाल्यार सेटींग कित्याक करूंक जाय म्हाका अजुनूय लक्षांत येना. फक्त हे काही पॉलिटिकल हांकां ना बेजिकली बाबूश म्हाका दिसता दोनदा CCP जेन्ना ताणें इलेक्शन जिखलें तेन्ना हो विशय चड प्रकर्शान येवपाक लागलो की जर तो महापालिका जिखता दॅट मिन्स ही हॅज अ होल्ड कन्सिडरेबल होल्ड इन द सिटी. महापालिका हातून ताळगांवचे 9 वॉर्ड बरोबर बरोबर. आनी ताजे उपरांत तो विशय चड प्रकर्शान येवपाक पणजेच्या लागलो. भागान म्हाकाच मेजॉरिटी मेळटा. पणजेच्या भागान जरी कमळ सिंबॉल नासलें आनी शेवटी कॉर्पोरेशन इलेक्शनान थोडेशे व्यक्तीचेरूय अवलंबून आसता तरी सुद्दां पणजे भागान आय एम इन मेजॉरिटी. इट इज ताळगांव एरिया वेर ही गेट्स समजा 8-9 सिटां 9तले 7 किंवा 8 तो मेळटा ताळगांव भागान. त्यामुळे ताका पणजेन मेजॉरिटी मेळटा. आतां पणजे भागान 21 आहा तातले 11 म्हजे आहा कावन्सिलर कळ्ळो. आनी 1-2 ताका निवडून आयले पळय तेय तशे बेजिकली आमचेच. फक्त काही कारणामुळे आमचे मल्टिपल कॅन्डिडेट जाल्यामुळे बंडखोरी जावन मागीर ताका ताणें सपोर्ट केलो. अदरवायज 13 पैकी 11 आउट ऑफ 21 and 2 we got in Taligaon. He got 7. So automatically
म्हणजे CCP इलेक्शनाची एनालिसीस हांव सांगता. एनालिसीस इज बेजिकली पणजे भागान ऑलवेज म्हाकाच मेजॉरिटी. एक सांगा, आयचे जे तुमचे कॅबिनेटाचे कंपोजिशन आसा, BJPचे मंत्री खूप कमी आसात, बट यू हॅव गॉट अ डायनॅमीक टीम. वायट दिसता BJPचे मंत्री कमी आसात म्हणून, काय एक परिस्थिती म्हणून तुमी ही गजाल मान्य केल्या? लोकांचे मॅन्डेट कोएलिशनाक आशिल्ले. वेन यू गो इन कोएलिशन यू हॅव टू हॅव नॉर्मली अ प्रोपोर्शनेट शेअर. जर तूं 12 मंत्री अधिक 2 स्पीकर आनी डेप्युटी स्पीकर घेतले जाल्यार 14 जाता. 14 भितर 5 आनी 2 7 आसा. आमचें कोएलिशन मेळून 22 आसा. स्लायटली इन्क्लायन टुवर्ड्स कोएलिशन हें आसा, पण तुका दिसता अशें डिसप्रोपोर्शनेटली ना. म्हणजे हांव स्पश्ट सांगूंक सोदता की इट इज नॉट डिसप्रोपोर्शनेट. दॅट वे वी हॅव गॉट 23. म्हणजे आमी दोग जाण अजून आमदार जावन ना, पण 13 वर्सीस 50% इज आमचे 6 आसूंक जाय आसले, 5 आहा, 1 कमी आहा. दोग जाण ते आसात, 7 आमचे जाले. 7 दुनी 14, 50% आहा आमी. लास्ट एक गजाल की काँग्रेसीन आमचोच 5 वर्सां पयलींचो एक इंटरव्यू सर्क्युलेट केलो, एक लास्ट वीक सारको, आनी असोच तो इंटरव्यू जाल्लो जेन्ना तुमचे 100 दीस पुराय जाल्ले इन 2012. आनी तेन्ना तुमी ओपनली सांगिल्लें की आय वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम एक्टीव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स म्हणून. एट दीस पॉयंट ऑफ टायम वेन यू आर गोईंग फॉर इलेक्शन, परिस्थितीक लागून कांय गजाली बदलतात, बट वॉट इज युअर थॉट प्रोसेस? नाही, म्हाका एक गोष्ट म्हजी तेन्नाय आशिल्ली आनी आतांय आसा, ती म्हणजे म्हजें म्हणणें की पॉलिटिशियन शूड वर्क टील ही इज फीट. आय एम एब्सोल्युटली फीट इवन टुडे. दॅट इज वन पॉयंट. सेकंड पॉयंट जो आसा, अल्टरनेटीव लिडरशीप ऑल्सो नीड्स टू डेवलप. म्हाका दिल्ली वचचें पडल्यामुळे काही ऑल्टरनेटीव लिडरशीप जाचेर हांव थोडोसो लक्ष दितलो आसलो उरलेल्या 2.5 वर्सांक, तें म्हाका लक्ष दिवपाक आयलें ना. ड्युरींग दीस टेन्युअर आय वील एन्श्युअर दॅट देर आर लिडरशीप created who will take over whenever need is felt. But you are fairly confident now that you want to be in active politics till you are fit. No, till I am active fit. electoral politics. Obviously. Till I am fit. ताजेरूय भितर हांवें स्टेटमेंट केल्लो 65 जालें की you have to take a call. Correct. हांव अजून 65 जावन ना. एक गजाल 65 जातकच you have to take a call based on your health. Whether your health permits. If health permit, you can continue for few more years. मोदीन पॅरामिटर घाला 75च्या वयर आजचे न्ही म्हणून. स्वता प्रायम मिनिस्टरान जनरली एक कितें तरी बेंचमार्क दवरता, तो 75 वर्सांचो दवरला. 65 वर्सांचेर तुवें चॅक करूंक जाय इफ यू आर फीट टू. आय स्टील वर्क फॉर 16 to 17 hours a day. I get up at 4:30 to 4:45. I work right up to 10 o'clock, 11 o'clock sometime. सो वर्किंग एनर्जी म्हजी इंटॅक्ट आसा. हांव अजुनूय जाय तितलो प्रवास करूंक शकता, जाय थंय वचूंक शकता. सो आय डोंट सी एनी रिजन एट दीस स्टेज टू कॉन्टेम्पलेट एनीथिंग एल्स. लास्ट तुमी म्हाका अजून लिडाची फिगर सांगनात. यू कीप इट ओपन. नाही, लिडाची फिगर हांव इतलेंच तुका सांगता की इट वील बी लीड वीच वील व्हेरी क्लियरली प्रूव दॅट पीपल अंडरस्टँड क्वॉलिटी. People understand trust and people know who can deliver. So lead will have a message. Of course. Pleasure talking to you.